लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर विसोर 1 वोड 26 ते 28. एलिझाबेथीच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रियल दूताक एके सोयरीक जाल्ली आंकवारी सोडचीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्वर तुजे सवे आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कडसरलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.